Welcome back. Workers of Goa Recruitment and Employees Union are up in arms against the Parsekar-led government. They have alleged harassment by the authorities. The employees demand their inclusion in Goa Human Resource Development Corporation. The agitated workers have now threatened to continue their protest till their demands are met. Many union leaders and social workers have come out in support of these employees. एम्प्लॉयमेंट सोसायटी बरखास्त करता आणि तुमका सरकारी सेवेन कायमस्वरूपी घेता आणि त्यासाठी आम्ही गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करता. म्हणजे कॉर्पोरेशन म्हणजे सरकारान सरकारान सुरू केल्ली ही सरकारी कंपनी आसा. या सरकारी कंपनीची स्थापना झाली, पण या सरकारी कंपनीन 1700 कामगारांतल्या सोसायटीच्या फक्त 200 कामगारांक आतापर्यंत घेतलेले आसा आणि 300 कामगार जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा ते 300 आणि या सोसायटीतले 200 मिळून त्यांच्यानी आता एक कोडबळे केल्या. जे कामगारांक त्यांच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा, ज्या कामगारांकडे अनुभव आसा, ज्या कामगारांकडे सिनियरिटी आसा, ज्या कामगारांकडे सारखे नैपुण्य आसा, त्यांच्याकडे स्किल आसा, अशा कामगारांक त्यांना ट्रेनिंग दिवपाचो एक आभास निर्माण करून सरकारान ही फटिंगपणा केल्ली आसा. तो आमकां रातचो भायर आपयता, आमी वचना म्हणून आमकां त्यांनी एबसेंट घातला. आनी जी आमच्या युनियनाक जॉईन ना पळय तांकां जाय थंय ड्युटी दिता. ती न्हिदली ती आडवी न्हिदता, बसून न्हिदता, तांकां केन्ना एबसेंट घालना. ते कित्याक लागून ते आमकां कळपाक जायच. आतां तेणी आमच्या कडेन युनियना कडेन चॅलेंज मारला की आमी तुमी जाता ते करा, आमी पळयता म्हणून तुमकां. बोला नायक तेजें नांव. तेणी आमकां चॅलेंज मारला, आयज फोन करून सांगला की तुमचें काम जावचेंच ना, तुमी थंय जायत ते दीस बसा म्हणून. कळ्ळें. आनी आमच्या लेडीजांक सगळ्यांक त्रास करता तो नायटी. जो पर्यंत संबंधित आमदार, संबंधित मंत्री जावं संबंधित कोण हे सोसायटीचे आसा आणि एकूच मागणें आसलें की आमकां कॉर्पोरेशनाच्या अंडर तुम्ही जे सांगलां तेच मागलां. आमी कितें नवें मागूंक ना. तेंचे सांगलेलें की आता तुमकां कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेता म्हणून. पण आज सगळ्यांनी फटयले गेले, सगळ्या कामगारांक फटयले, गोंयकारांक फटयले गेले. तेन्ना आमचे एकूच मागणें आसलें की हे करा. तेणी कॉर्पोरेशन केलें. कशें केलें? फक्त चारो उडयतात तसो उडयलो. एक 50 भुरग्यांक सोसायटीच्या काडून भितर घातलेले, बाकीचे वदडे आपल्या आमदारांनी वशिल्याचेर भरून दवरल्यात. 500 भुरगे ट्रेनिंगेक गेले, ते आतां येतले. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदतां, हे जे भुरगे आज फटयल्ले गेले आसा तेंचो आनी आमचो संघर्श जावच्या पयलीं, तेंचो आनी ते येतले आतां फाल्यां परवा येवपाचे आसा, तेंचो आनी आमचो संघर्ष जावच्या पयलीं हेजेर तोडगो काडचो. गेले 3 म्हयने जाले तांकां एक पेमेंट मेळूंक ना. हो त्यांचा मुख्य मागणी आसा. आणि तांकां दुसरें म्हणजे त्यांची जी हॅरेसमेंट चल्ला, तेंच्यांनी युनियन केला म्हणून त्यांची जी हॅरेसमेंट चल्ल्या त्या खातीर आमचो हे सगळ्यो ज्यो मागण्यो मान्य करपा खातीर आनी आमच्यो मागण्यो दाखोवपा खातीर आमी रिटर्न सगळे दिल्ले आसा. सगळे खबर आसा, सोसायटीकूय खबर आसा, सोसायटीचो चेअरमॅन कोण आसा ताका खबर आसा, मिनिस्टर आसा तांकां खबर आसा. पूण तांकां हेंचे कांयच पडलेलें ना. गरीब जनतेचे हांकां कांयच पडलेलें ना. Madgaon Municipal Market will come under CCTV surveillance soon. Market traders have decided to install cameras with their contribution, thus adopting safety measures. The new Market Traders Association also handed over 16 barricades to be used for traffic regulation in the market. ह्यो बॅरिकेडी आमी स्वताक पैसे म्हणजे सगळ्या मार्केटकारांक ॲडवर्टायजमेंट घालून आमी पैसे एक कडेन करून आमी बॅरिकेडी केल्यो. आनी ह्यो बॅरिकेडी आमचे 8 गेट आहा. 8 गेटयां 16 बॅरिकेड लागता. एक गेटी डबल गेट 2 लागता. म्हणून अशें आमी 16 गेटी केल्या आनी बॅरिकेडी केल्या. हेजें कारण कितें? लोक गाडी दारांक दवरतना लोकांक येतना लोकांनी साडयो हें तें पिंतात. म्हणून आमी त्यो बॅरिकेडी करून सारके सिस्टमॅटीक लोकांक भितर येवपाचें भायर येवपाचें. फाल्यां कितें अशें जालें एक उजो पेटोवन लोकांक भायर सरपाक एक वाट क्लियर जाली आनी ताका लागून आमी हें केलें. आमी एक 10-12 कॅमेरा बसोवपाक विचार केल्लो आसा आनी ते आमी बसयतले. कॅमेरा बसोवप ही बी आमचे जे पुलिशी वाटेन जर म्हणले जायत न्हू, एक सेक्युरिटी वायज लोकां तेंचे कोणी जर वायट कृत्य करपी जे कोणी आसा तेंचेर नदर दवरपाक बरें जातलें. कित्याक ही जे येता ते कस्टमर येतात तेंची माल, तेंची जिवाची सेफ्टी ह्या बद्दल दोनी बॅरिकेडिंग करप एज वेल एज कॅमेरा बसोवप ही तेंची सेक्युरिटीची वाटेन तर अत्यंत बरी गजाल आसा. Price of non-subsidized LPG has been cut steeply by ₹113 per cylinder. This is the 5th straight reduction in rates of non-subsidized LPG,
which the customers buy after exhausting their quota of 12 cylinders at subsidized rates since August. The price of jet fuel is also slashed by 4.1% as international oil rates slumped to multi-year lows. It's time for a short break. Stay tuned.